विजय सरदेसाय स्वतःक स्वयंघोषित विरोधी पक्ष फुडारी समजूंक लागला। तशेंच तो सध्या तणावाखाला आसा, ताका लागूनच तो सरकाराचेर आर्ते परते आरोप करीत सुटल्या। गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था सारकी आसा ती पेड्ड्यार जावंक ना। गोंयांत जी गुवळी वखदांची प्रकरणां घडटात तांची सरकार चवकशी करता अशें दामू नायक हाणें म्हटलां। तरेन सरकाराचेर वेगवेगळे तरेन आरोप हे फ्रस्ट्रेशना खातीर केले गेले वता, ताजें हें उत्तर। कालच काही पत्रकारांक जी बायट दिली आसा, जो स्वयंघोषित ऑपोजिशन लिडर म्हणटा स्वता विजय सरदेसाय हांणी, की हें सरकार चुकीच्या मार्गान नाका जाल्लें करता। म्हणजे ड्रग्साच्या संदर्भात तांणी उलयल्लें आसा, बाकीचे लॉ एंड ऑर्डराच्या संदर्भात उलयल्लें आसा। ताणें पयलीं जाणा जावन घेवचें की ह्या फाटल्या अनेक दिसांनी जे ह्या सरकारान जे हातीन जे प्रोग्राम घेतिल्ले आसात आनी तातडीन ताजेर अंमलबजावणी करप आसा, हें ह्या सरकाराची कार्यक्षमता जी आसा ती दाखोवन दिता। तुमी मुद्दामून पळयात, खंय तरी इलिगल वास्तून ज्या प्रमाणे क्रायम एंड ऑर्डरच्या संदर्भात सकयल वायट गजाली घडल्यो त्यो जमीनदोस्त करपाचें प्रकरण आसूं, किंवा खंय तरी धर्मांतरणाच्या ह्या संदर्भात कोणाक तरी बी वाचोवपाचो प्रश्न न करता सरळ ताका काडून जेलीन भितर उडोवपाचो प्रश्न आसूं, किंवा ह्या दिसांनी तुमी जे दिसाळ्यांनी पळयतात, पेपरांनी पळयतात, जे एंटी नार्कोटिक्साच्या संदर्भात जितल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा आनी कितले प्रमाणान कोठ्यांनी हे प्रकरणां गांजा किंवा बाकीचे हे सगळे धरपाक लागिल्ले आसा। खरें म्हटल्यार हांव आतां तें बरयतालो, पण तुमकां हांव थोड्या वेळान जाय जाल्यार तें सर्क्युलेटूय करतलो, कितले खंय ह्या फाटल्या 5 वर्सांनी कितलो आंकडो पावलो। आनी ह्या प्रकरणान सरकार कठोर कारवाई करीत आसा। ड्रग्स हो जो शाप लागिल्लो जो आसा आनी मोठ्या प्रमाणान इजी मनीक लागून तो सगळे कडेन भुरग्यां कडेन भितर सुद्दां वचचे पयलीं मुंबय एअरपोर्टाचेर आसूं किंवा गोंयच्या वेगळी जाग्याचेर आसूं जे छापेमारी जाल्ली आसा, जशे टिप्स मेळटात किंवा जशे तातूंतल्यान पुलीस ज्या तरेतल्यान हे प्रकरणां उस्तून काडपाक लागल्यात तें पळोवपाक गेल्यार कौतुकास्पद आसा। आनी तातूंत हें सगळें फ्रस्ट्रेशन वाडत।